बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, पापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या बाबा भयणांनो, आयच्या मिसाचो विशय जेजूचो अनुभव घेवया, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडुया. आयचो सेवा दोन आमकां जेजूचो अनुभव घेवंक, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक उलो कोत्ता. आमकां पवित्र स्नान घेतलेल्या भाग्यवन जावचे आपोवणें आसा. म्हणटच मागण्या वरवीं जेजूची वळख आनी अनुभव घेवन तोच अनुभव कोणाकूच भियेनासतना दुसऱ्यांक दिवप ही आमची क्रिस्ती जबाबदारी. तर ह्या मिसान वांटो घेतना जेजूच्या अनुभवान आमी वाडूंक, दुसऱ्यांक जेजूशी हाडूंक देवाचो आदार आमकां मागुया. मोगाल बाबा भयणो, असली वाट चलूंक जायते पावट चुकल्या, अदीक करून आमी एकामेकाक जेजूशी हाडूंक दूख धरून देवाचें बक्षणें मागुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्य हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांगपाक बरें सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. Kyrie
सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा तुझ्या पुताच्या जल्मा वरवीं नवो उजवाड तुवें संवसाराचेर दोयन फांकयलोय. आंकवार मायेचो पूत जावन आमच्या स्वयंबाचो वांटेली तो जालो. देखून ताच्या देवीक जिवितांत ताचे वांटेली जावंक आमकां फावो कर. आमी मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. वागयोन जुवांचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्या भुरग्यांनो, कोणाकूच तुमकां फसोवंक दिवं नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान चलता तोय मनीस प्रमाणीक. जो कोण पातक कोत्ता तो देंवचाराचो, कारण देंवचार अरंबाक थावन पातकी. देंवचाराच्या कर्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवा थावन जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण ताचे सवें आसा. देवा थावन जल्मला देखून ताच्यान पातक करूं नजो. देवाचीं भुरगीं आनी देंवचाराचीं भुरगीं हाचेरूच ओळखूं येतात. जो कोण प्रमाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. आमचो सबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोगली म्हणुया. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पुराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान. जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोमदीर दोर्या गणगणू सोमदिरांत आसलोल्यानू तुमचो ताळो गणगणू. प्रितूम सोगली मुरगोटू पृथ्वेर जेतेल्यानू तुमचो आनंद झणझणू. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सोर नदी ताळयो पेटूं पर्वत दोंगर भुरकुटूं. सर्वेस्पोर येवचो जालो. प्रितुमेची मुनसुबी राष्ट्रांची न्यायान जोडटी सर्वेस्पोर करूंक येता. जबाब शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शुभ वर्तमानांक सोगली आमी उबी रावया. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआवां पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या दिसा जो आपल्या दोगा शिसां सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळून आनी आपल्या फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? तांणी जबाब दिलो, रबाय म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, येयात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात ताणें देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जोआंची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा सिमांवाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हळें, आमकां मेसियस म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजूशी व्हेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हळें, तूं सिमांव, जुवांचो पूत, तुका नांव घालचें आसा केफास, म्हणजे खडप. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, बिनीथ द क्रॉस ऑफ क्रायस्ट ह्या आपल्या पुस्तकान लिओनार्ड ग्रिफिथ हो एक कथा सांगता. एक कोरियन थोरणाटी शिकपी जो युनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्व्हानिया USA हातून शिकतालो. हो क्रिस्ती थोरणाटो तो क्रिस्ती भुरग्यांचो खंय फुडारी तो आसलो. एका दिसाक एप्रिलाचे 25 1958 ह्या वर्साक ह्या दिसा खंय तो आपल्या ज्या अपार्टमेंटान तो रावतालो त्या अपार्टमेंटांतलो खंय तो भायर सरून गेल्लो. आनी कित्याक म्हळ्यार एक चीट आपल्या आवय बापायक पोस्ट करचे खातीर. आनी बाबा म्हणटालो ही चीट पोस्ट करून तो घरा खंय परततालो तेन्ना ताका वाटेर 11 खंय वाळेस भुरगे सांपडले, स्मॉल टिनेजर्स, ते 17 वर्सांचे पिरायेचे. ताणें खंय ताका आडायलो, ताका तांणी धरलो. ताचें एकूय उतर आयकून आसतना ताणें खंय ताका भरपूर मार घातलो. लेड पायप घेवन ताका खंय धाडायलो. ताचेर बुटयो मारल्यो. ताच्या बुटां आसले त्या बुटांनी तांणी त्या पांयांनी ताका खंय फोटांनी माडयलो. आनी भाशेन ताका ह्या भुरग्याक मेल्लो घाटरान खंय थंयच सोडून ते गेले. भावणानो, आख्ख्या फिलाडेल्फिया खंय भाशेन विंगास घेवंक येताले. ह्या तरणाट्यांक अशें तरी पुलिसांनी चवकशी केले रान ताणें खंय तांकां धरले आनी डिस्ट्रिक्ट एटॉर्नी आसा ताणें खंय तांचेर मरणाचें फर्मोण बसयल्लें, दॅट सेंटन्स. आनी ह्या असल्या तरेन भावणानो तांकां खंय एक चीट येता. आनी चीट कोणाची काय? ही चीट ह्या मेल्ल्या भुरग्याच्या आवय बापायन खंय ती बरयल्ली. आनी ही चीट तांच्या 20 गोरच्यांनी लागशिल्ल्यांनी ताचेर खंय सही केल्ली. हे चीटीन अशें बरयल्लें आसलें, Our family has met together and we have decided to petition. आमचे फामील एकठांय जावन सगळ्यांनी आमी चिंतलां एक मागणी तुमचे मुखार घालूंक. What is the petition? That the most gracious treatment possible within the laws of your government given to those who have committed this action. तुमच्या सरकाराच्या कायद्या प्रमाणे जे अदीक धिलान धीर कायदे तांचे पासून उणें करूं येता
त्या प्रमाणे तांचे सगळें वागचें म्हूण आमची खेरीत मागणी. In order to give evidence to our sincere hope contained in this petition, we have decided to save money to start a fund. आणि खऱ्यांनीच आमी जे मागणी तुमच्या मुखार केला ते एक भाशेन अर्थावरीत आनी फायद्याचें तांकां जावचे खातीर आमी चिंतले एक फंड तांचे खातीर तयार करूंक. कित्या खातीर काय? To be used for religious, educational, vocational and social guidance of these boys when they are released. हे फंड आमी तयार केला ते ह्या भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर ताचो वापर करचो, तांकां धर्मीक शिकवण फावो जावची, तांकां शिक्षणीक बरेपण तांकां मेळचें, तांकां कितें तरी वावर करूंक तांकां शिक्षण मेळचें आनी भाशेन समाजांत बरे तरेन बरे मनीस कशे वागूंक तांकां मार्गदर्शन फावो जावचें ह्या खातीर हो फंड आमी तयार करता. बाबयनानो वयताना युथ्रा खूब अथाबरीत वी हॅव डेड टू एक्सप्रेस अ होप विथ अ स्पिरीट रिसिव्ड फ्रॉम क्रायस्ट हू डायड फॉर आवर सिन्स. ही जी मागणी तुमचे मुखार आमी दवरल्या हें दवरपाक आमकां बळगें मेळ्ळां तें म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताचें. जेजू क्रिस्तान आमकां मेळ्ळां, ताणें आमकां सोडयलां. ह्या जेजू क्रिस्ताच्या बळान ही मागणी आमी तुमचे मुखार दवरता. बाबयनो ह्या कुटुंबाचो हें कुटुंब जेजूच्या अनुभवान कितलें भरलेलें आसलें तें आमकां दाखयता. ह्याच खातीर क्रिस्ताचें काळीज मोन घेवन वायट कोतल्यांक बोगसून ह्या अनुभवान तांणी वाडूंक जेजूचें वाट ह्या भुरग्यांक तांणी उक्ती केली. बाबयनो आयच्या वाचपान आमी ह्याच्या वाचपान पयले वाचपान बागेन जो आमकां एके भाशेन उलापे करून सांगता देंवचाराच्या फासांतली सुटूंक आमकां लागता आनी देवाची भुरगीं कशीं जिवंक आमकां आपयता. म्हणजे ह्या देवीक अनुभवान वाडूंक आमकां उलो करता. बाबड्यानो ह्या अनुभवान वाडूंक प्रमाणीकपणान आनी भावपणाच्या मोगान जियेता तो म्हणटा देवाचो. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळोवया. आयच्या शुभ वर्तमानान एके भाशेन जो हांव आपल्या दोगांशी सांग एके भाशेन बोट दाखोवन म्हणटा ओबल्या देवाचो मेंड्रो. ही ताची उतरां आयकून ते जेजू फाटल्यान वेतात आनीक जेजूक एके भाशेन प्रश्न करतात. जेजू जाण जावंक सोदतात. जेजू तांकां विचारता तेन्ना ताच्या प्रश्नाक जबाब दिवन म्हणटात गुरुजी राबनी तूं खंय रावताय? आनी ह्या तांच्या प्रश्नाक जबाब दिवन जेजू तांकां म्हणटा येयात आनी पळयात. बाबण्यांनो तांच्या सांगाता रावून आनीक अनुभव घेवन आंद्रे हो वाडल्या उपरांत ताणें एके भाशेन हो अनुभव आपल्या भावाक सिमावाक ताणें दिलो. सिमावाक ताणें जेजू सोशी व्हेलो. बाबण्यांनो सांत भक्तांच्या जिवितान आमी पळयत जाल्यार जाय सांत पळयता ते आपल्या जिवितान एके भाशेन ह्या जेजूच्या अनुभवान वाडले आनी जायत्यांक तांणी जेजू सोशी हाडले. सांत पावलोक आमी पळया. बाबण्यांनो सांत पावलो दामास्काचे वाटेर आसतना जेन्ना एके भाशेन जालो तेन्ना जेजू क्रिस्ताचें ताका दर्शन भेटलें. जेजू ताका भेटलो आनी ह्या एके भाशेन दर्शनांतल्यान हे भेटे वरवीं ताच्या जिवितान एक संपूर्ण बदलणी आयली. हो जेजूचो अनुभव ताणें जिवितान घेतल्या उपरांत तो जाय त्या जाणांक आपल्या उतरांतल्यान आनी लेखणेंतल्यान ताणें जेजू सोशी हाडली. भगवंत इनास दिलो येला. बाबण्यांनो जोखमी खातीर देवाचें उतर एके भाशेन ताका लागले आनी देवाच्या उतरान एके भाशेन हो जेजूचो अनुभव ताणें आपल्या जिवितान घेतलो. आनी बाबण्यांनो होच अनुभव ताणें बागेंत फ्रांसीस शावेराक ताणें वांटलो. ह्याच देवाच्या उतराच्या उजवाडान ताणें ताच्या जिवितान एके भाशेन देंवचाराच्या फासांतलो ताका ओडून जेजू सोशी ताका लागीं हाडलो. आनी बाबण्यांनो हे वरवीं ताणें आपल्या जिवितान जेजूक अनुभवलो. भगवान फ्रांसिसान जेजूक अनुभवल्या उपरांत ताणें होच जेजू देसा देसांनी वचून सगल्यांक एक भाशेन फावो करूंक आनीक ह्या जेजू सोशी लागीं हाडूंक तो एक भाशेन आपल्या जिवीत ताणें कोचिल्लें. बाबड्यांनो जायत्यांक ताणें जेजू सोशी लागीं हाडली. येयात आनी पळयात. हो जेजूचो हें जेजूचें आमंत्रण बाबड्यांनो म्हाका आनी तुका
आमकां सगल्यांक जेजू अशें आमंत्रण दिता. आनी एक भाशेन बाबड्यानो आमी कोणाचो अनुभव घेतलो जाल्यार कितें गरजेचें काय. जरी आमी कोणाचो अनुभव घेतलो जाल्यार तांचे भशेन जाणा जातलें जाल्यार आमी तांचे सारशीं रावूंक जाय, तांचे सवयीचो वेळ सारूंक जाय, तांची जाणवाय आमी आयकूंक जाय. बाबड्यानो हेंच आमी जेजू सांगता रावूंक, जेजू सांगता वेळ सारूंक, ताची जाणवाय ताची उतरांतल्यान एके भाशेन आमच्या जिवितान घेवन ह्या अनुभवान आमी दिसता दिसपटी वाडूंक जाय. बाबड्यानो जेजूच्या अनुभवान वाडलेलो थंयच उरूंक फावना. आमकां ह्याच जेजूशी दुसऱ्याक हाडूंक वी हॅव एन ऑब्लिगेशन. आमकां एक धर्मीक कायदो आसा, हो कसो आमी पाळटले काय. 3 सादे उपाय सांगता. बाबड्यानो पयले सुवातेर लीव अ क्रिश्चन लायफ. आमी क्रिस्ती बाबाती कशे संतोशाची मनशां जावया. आमच्या जिवितान एके भाशेन संतोशाची जावली, आमच्या जिवितान बरेपण एके भाशेन उगडापी करुया. बोगसण्याचे मनशां आमी जावया. मागण्याचे जिवीत एके भाशेन आमच्या जिवितान अदीक वाडलेलें दिसून येवं दी. हे असलें जिवीत आमी जिवंक वावरुया. देवान जो आमच्या जिवितान बदल हाडला तो दुसऱ्यांक दिसून येवं दी. लीव अ क्रिश्चन लायफ. दुसरे सुवातेर इनवायट देम टू द चर्च. दुसऱ्यांक आमी इगोजेंत लागीं हाडुया. बाबड्यानो इगोजेंत आमकां परम संस्काराची बसण मेळटा. दॅट इज युक्रिस्टीक एडोरेशन. मिसाची भेट आसा. ह्या मिसाचे भेटेंत एके भाशेन तांकां आमी आमंत्रण दिवया. तुमी लेट देम एनकावंटर जीजस इन देयर लायफ. जेजूचो एके भाशेन जशें बागेन पावलोन जेजूक अनुभवलो ते भाशेन तांच्या जिवितान जेजूचो अनुभव तांच्या जिवितान तांकां घेवंक मेळटलो. Invite them to the church. तिसरे सुवातेर share your testimony. बाबड्यानो तुज्या भावार्थाची कथा तूं दुसऱ्यांक सांग. तुज्या जिवितान तुज्या भावार्था वरवीं जें तुवें अनुभवलां हें दुसऱ्यांक सांगूंक फाटीं सरो नाका. जेजू क्रिस्तान तुज्या जिवितान कसो प्रभाव केला तें दुसऱ्यांक उगडापें सांगूंक फाटीं सरना. जंय जंय तुका संदी मेळटा, जंय जंय एके भाशेन दुसऱ्या मदीं लोक तुका मेळटा तेन्ना तुजो अनुभव हो दुसऱ्यांक सांग. शेअर युअर टेस्टिमनी. आनी बाबड्यानो ह्या वरवीं दुसऱ्यांक आमी जेजूस अशीं लागीं हाडून पावतले. तो आयज ह्या आमी भगवान फ्रांसिसाचे देख घेवन आमच्या जिवितान आमी ह्या जेजूच्या अनुभवान अदीक वाडुया. जेजूचें आमंत्रण स्विकारुया. यात आनी पळयात. जेजूच्या सांगाता रावून आमी ह्याच जेजूशी दुसऱ्यांक हाडुया. हाडून आमचे क्रिस्ती जिविताचे वागणुकेन देख जावन दुसऱ्यांक आमी इगोजेक लागीं हाडून आनीक आमच्या जिवितान जो अनुभव जेजूचो आमी घेतला तो खुशालपणान दुसऱ्यांक आमी वांटून तांकांय ग्रेस करूंक हेंच करूंक आमकां ह्या बलिदानांत आजी जाला तोच जेजू म्हाका आनी तुमकां आदार आनी बळ जावं. उबी रावया. आयकल्ल्या देवाच्या उतरांतल्यान आमची मनां उक्तीं करून काळजां देवाक उबारुया. आमची प्रार्थना देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपली जबाबदारी फुडें व्हरतना आपले पोरजेक जेजूच्या संबंधान वाडूंक आदार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. आमच्या सरकारान 2 परगोटणेन कसलीच आडकोड हाडिना जावंक पूण सगळे तरेची मेकळीकाय दिवंक बापाची कृपा
तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. जेजूच्या संबंधान वाडोवंक आनी तो अनुभव दुसऱ्यांक दिवंक आमी मागण्याचो, देवाच्या उतराचो आनी संस्काराचो उपाय घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराची देख घेवन जिवितांतल्या सगळ्या आडकोलींचेर जैत व्हरूंक आनी जेजूच्या मोगान वाडोवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आनी हेर सगळी मागणी आमच्या मनांत आसात ती ओगेपणान बापाच्या हातान घालुया. मोगाल बापा, विस्वासान उबारलेली आमची मागणी तूं आयकून घे. आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. Niskolong nirmoluno, Berice aming gaptan, Saznacha povit papa, Ducato somor pita, Bontonia se pasó. Sorpresi locam cati, Pritvicha muncha paso, Soglia chatana cati, Bondonia se paso, Sorpresi locam cati, Pritvicha muncha paso, Soglia chatana cati. अशा भाविनो, ही म्हजी आनी तुमची भेट सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या देवाक सवेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजवताय. देखून ह्या योजना वरवीं तुका मोहिमेवंत देवा फावो तो मान आमी दी सोकोर. आनी ह्या पवित्र गुठान वांटो घेवन विस्वाशीपणांत एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळ्यान सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासनीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असक्ताय. अशें आमच्या विनाशी सोयमान फुंक्या जोडलो ओ विनाशी मान. एकवट वो कितलो अजापांचो. सोमेस मनशांक जिवीत देवाचें एका मनशा वरवीं फावो जालें. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Domaraco sovesportu, Sonali sosarola, Dusha
खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्याच सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोस्ट मरोन सुसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणें, तुमी सोमेस घेयात नातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartato gut porgotuia. Somia Jesu ami ondokata. Ani ekalshi lepieta. Tit pepauti tu voi bovalisu. Ami tu jema rahat porgota. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कोण रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र सुबेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा, सिमांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिचो पोती भाग्यवंत जोसे, भाग्यवंत धर्मदुतांक, भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेरा बरोबर आनी कसोर आनी सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपवणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाल बाबा बेनो, जेजू हांवें सगळीं आमी एकाच बापाची, तर सोमियान शिकयलें प्रार्थना म्हणून बापाक उलो करया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां मोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दुसऱ्या धर्म दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिली संसाराची असतो जेजू आमचो सोमी सोडवंडार आयज ह्या ताच्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेता ती कोरें सुभागी. सोम्या ते म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणीच कुमन्याक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कुमन्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणे बावतिस्म संस्कार घेतलेला आहे ताणेच क्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
आमचे तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विस्वास तूं आमचो विस्वास आमचो मोग करतलो जेजू ह्या वेळार आमच्या काळजांत आयला आनी आपले कुरपेन तो आमकां भरता. तर ह्या वेळार थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुजे परजेक तरेतरेचो आदार दिवन तूं तिका सांबाळटाय आनी चलयताय. तुजे कोणवाळेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां अखत मेळूं दी. हे परी ह्या सोडत्या जिविताच्या देण्याचो गरजतो आदार घेवन अदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचोशें कर. मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मातशें बसुया. आयज ही मिसाची भेट समोर उबलेल्या पाद्र फ्रांसिस्कोक हाका आमचे दिनवास. तशेंच सो बलिदानांत वांटो घेतल्या याज्ञीक भावांक आमी आभारी. आमचे दिनवास कोलवाले आनी कामोल्ली ह्या गांवच्या फिरगोसकारांक तशेंच गायन पंगडाक आमची शाबासकी. तुमचे दावे वाटेन कुमसाराचें पेंडोल आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 5 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयज भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकेचो उमाव घेवपाचो निमाणो दीस. आयज उमाव सांजे 7 मेरेन चालू आसतलो. फाल्यां उमाव ना. फाल्यां सकाळीं 9 वाजता कॅथेड्रलांत दोबाजीक सकाळचें पवित्र सभेचें मागणें जातलें आनी उपरांत 9:30 वाजता कॅथेड्रलांतल्यान पुरसांव सुरू जावन भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्यो रेलिको बाजिलिकेंत दवरल्या उपरांत दोबाजीक मीस आमी समोर ओंपतल्या. सोवेर सोमारा ह्या पेंडोलांत 3 मिसां जातलीं. वेळ 6, 7 आनी 8. तशेंच त्याच दिसा भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलांत 9 वाजता मागण्याची रीत सुरू जावन 10 वाजता मीस आसतलें. मंगळारा दिसा तावन बासिलिकेंत मिसां सदांचे भाशेन जातलीं. वेळ 7 आनी 8 वाजता. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक
देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाकणटा. आमेन. तुमच्यो खासगी